जे 2 घरांत फाटली 50 वर्सां साकून रावताले तेंचेर खूब अन्याय जाल्लो आसा। हांव हांगासर येयला तें फक्त राजकारण करपाक न्ही, तर फक्त आमचे जे भाव भयणी आसात तांकां रस्त्यार उडयल्ले आसात। काल 2 दिसां साकून ते हांगा रस्त्यार आसात हें आयकून खूब वायट दिसता। म्हाका दिसता कितें की धनगरांचेरूच हो अन्याय कित्याक जाता। सगळे गोश्टीचेर धनगरांचेर अन्याय जाता। धनगरांचीच घरां मोडली वयतात। फाटीं हांवें पळयलें आनीकय एक खंय तरी आमची घरां मोडलेलीं तशींच हांगाय मोडली आसा। कायदो जर आसा जाल्यार सगळ्यांक सारको आसपाक जाय। तो एकट्याक एक आनी दुसऱ्याक एक अशें आसपाक जायना। आमी मानता की तेंचे कडेन चूक जाल्ली आसा जाल्यार तांकां टायम दिवपाक जाय आशिल्लो। ते कोण भायले लोक न्ही की बेश्टी खोप घालून नाशिल्ले। तेंचे कश्टांचे हांगा एक कितें तरी पुर्वजांचे आशिल्ले ते कांय पळयनासतना तेंच्यांनी हें जें कृत्य केल्लें आसा तें एक लजेचें अशें म्हाका दिसता। आनी जो पर्यंत हे आमच्या म्हाज्या भयणीक आनी भावांक न्याय मेळना तो पर्यंत आमी ओगी बसपाक नात। आमी हितूंत कसलेंच पॉलिटिक्स ना। आणि ओव्हरनाईट तुम्ही येता 1-2 दीस पूण सांगा तुमचे एफआयआर काढा। हे रस्त्यार आता ते फॅमिली पडिल्ली आसा, ही फॅमिली राती देखून अशेंच रस्त्यार पडिल्ली आसा। एफआयआर घेवन खंय वतली? हांची घरा सीएमाच्या घरा बंगल्यार वतली। हे सीएमान जें केलां तें इट इज एंटी गोवन एक्ट सारको। आनी आमी मनशां कोणीय जावं आमी एक शेल्टराक लागून एक खंय तरी आमकां एक आसरो आसचो म्हणून रावता, एक जोडटा आनी एक पोटाक कितें पावचें म्हणून। आनी आयज गोंयकार सरकार म्हणटा गोंयकारपणाचो आयज गोंयकारांक न्ही तो ना। हाचे बाबतींत आमी निशेध करता। आनी तुमी धनगर समाजाचे तुमी लिडर आसा, तुमचे बरोबर हे पळय म्हजे बरोबर धनगर समाजाचीच बायल आयिल्ली आसा सावित्री कवळेकर। आमी तुमकां उतर दिता की तुमी आमकां सांगा तुमचे टील लास्ट मिनीट आमी तुमचे बरोबर रावतले। आतां नेक्स्ट स्टेप कितें करपाचो सांगा, कित्याक हें माती करून उडयल्या घर। आनी हांव म्हणटा हेणी विचार करूंक जाय की हेंच्याय कडेन घरां आसा, हेंच्या कडेन बायल आनी भुरगीं आसा, अशें तांचे ओव्हरनायट येवन काडल्यार कशें जातलें? कितले तरी इल्लीगल आसा मरे। म्हाका सरकारान दाखोवचें की सगळें लिगल आसा म्हणून। पंचायत सरपंच कितें करतालो? खंय न्हिदिल्लो तो? सरकार कितें करतालो? इट वॉज पंचायत इज ड्युटी टू सी वेदर इट इज रायट ऑर रॉंग। जेन्ना आमी बांदताले तेन्ना तांकां सांगचें आशिल्लें तुमी घर बांदून तेणी लाखांनी कश्ट केले, इतली वर्सांची मेहनत, इतली इमारत्यो काडिल्ल्यो त्यो तुमी ओव्हरनायट डेमॉलिश करता?